नमस्कार. हांव गुरुदास शेटये. हांव चौपाटी पेटीचा वाडा कोरगांव इथलो रहिवासी. आता गेले ऑलमोस्ट 6 दीस जाले. आमकां पयलीं पाणी येतालें. पयरेन तरी बरे प्रेशराचेर उदक येतालें. आमचे टाकयो बिकयो भरताले. आता फाटले 5-6 दीस जाले उदक फक्त रातचे येयले जाल्यार तेय बी आमची घरां चौपाटीत म्हणजे सकयल लेवल पडटा म्हणून सकयल मातशी चिळकी उदक येता. एक वर येयले जाल्यार ना जाल्यार आनी वयले जे आमचे आहात भाग हे आतां साळेश्वराचे देवळा कडले ही वयल्या सायडीक वयल्या बेल्टाक जी घरां आहात तांकां जाल्यार उदकच येयना. आतां फाटले ऑलमोस्ट आतां 6-7 दीस जाले. कांयच समजना कित्याक लागून हे प्रॉब्लेम ते. कन्सर्न प्लंबर आहात जे एरियेचे तांकां विचारले ते म्हणटा प्रेशरच येयना वयल्याक. हांवें स्वता काल चानेल वॉटर सप्लाय थंय फोन केलो आनी विचारले थंय कितें प्रॉब्लम आहा बा, कित्याक फाटीं ते तिळारी पाटाचें बी काम चलतालें म्हणून कितें आजून थंयच्यान कितें सारको वॉटर सप्लाय ना जाल्यार ते म्हणटा थंयच्यान फूल स्विंग उदक आहा. पळया मागीर प्रॉब्लम खंय आसा. मोपा एअरपोर्ट आतां जो चालू जावपाचो आहा थंय उदक गेलें सगळें. कितें कांयच समजना. कित्याक इंजिनियराक विचारलो तर तो फोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ येता. कन्सर्न तेंचे PWD कोणा कडेन इन्क्वायरी केली ते म्हणटात आमकां कांयच कळना. सकयलो जो स्टाफ आहा तो साहेब लोक बेश्टे म्हणटा येतले आयज सजे उदक येतलें फूल स्विंग पण कांय ना. एरे म्हाजे मागले तेंच चल्लां. आनी आमी आतां रातचे ते येता ती बारीक बारीक चिळकी 1.5 वर येता. ताका लागून लोक सध्या जागरण करतात. रातचे 12-1-2 मेरेन जागरण करून भायर अशे धाकटे धाकटे बॅरलां बालदे बिल्दे भरून दवरतात लोक. भयंकर त्रास जाता हे. आनी आतां आमचे आतां जनतेची कितें अपेक्षा आसतली. सादें मूलभूत ज्यो गरजा आहा पळय हें म्हणटात तशें उदक ही मूलभूत गरज तीच जर तुमी दिवंक शकनात. लोकप्रतिनिधी आमचे जे आहात आमदार तांकां हांव प्रश्न विचारता. जर तुमी जनसामान्य मनशाक उदक जर दिवंक शकना जाल्यार कितें तुमकां कित्याक म्हणून हाडल्या तुमकां निवडून आनी वॉट्स फॉर कितें यूज कसली हें लोकशाही आनी लोकतंत्र कितें जर हेचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आनी मागीर आमकां हें उदक सप्लाय करपाचें. हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी पूण ते प्रेशराचेर येवनी जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी. डेली उदक नाकाच प्लीज. पाणयांक लागून म्हणटा ते एकदम त्रास जाता आमकां. रातची 1 न्हू 3 ना 10-12 दीस जाले न चालू कर पाणी ना. ही लायन जाल्यार बारीक केव्हा 4 दिसांनी 8 दिसांनी बारीक वता. आज भुरगीं आमची आहात. भुरगीं सकाळीं भुरगो कामाक वयतलो जाल्यार ताका तोंड धुवंक पाणी ना. एक दिवस वता बांयसून कळशी हाडप आनी पिवपाक जाय जाल्यार हें बिसलरीचा 20 रुपये 20 लिटरांचे बाटली हाडून घरांत रांदपाक आनी पिवपाक पाणी वापरतो आमी. एकदम हाल जाल्ले आहात आमचे.